गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. सो गायज आयज न्हू आमची धुळवट आसा. मेन म्हटल्यार हेज्या पयलींचो व्हिडिओ पयला तो आसा कालचो व्हिडिओ. काल रोमाट आसले, धाकटे रोमाट आसले, बट आयज आमचे व्हडले रोमाट आसा आनी रंगपंचमी बीन आसा आमची आयज. सो गायज तुमकां पळोवपाक गावतले फूल म्हणजे कंटिन्यू रावात, स्कीप मात करूं नाकात. आनी आयचो व्हिडिओ मात मे बी लॉंग व्हिडिओ जावं शकता, सो प्लीज एडजस्ट करून घेयात. सो गायज म्हाका न्हू आयज एक सकाळी व्हडले सरप्रायज गावले. हांवें ती इमॅजीन सुद्दां करूंक नासलें. सो म्हणजे म्हाजो कजन ब्रो म्हणूं शकता, नेबर, तो न्हय तेजे पेट्याक घेवन येयल्लो. आनी पयलीं ती हांगाच आसली, बट आतां ती दुसरे कडेन शिफ्ट जाल्ल्या कारणान तो पेटो आमगेर येयना. आनी पयलीं तो आमगे येतालोच, डेली येतालो. एक तर ताका चपाती जाय आसली, बट हांवें चिंतूंक नासलें. हांव खूब वेट करतालें, खूब दिसां पासून सांगतालें ताका हाड रे, म्हाका पळोवपाक जाय म्हणून. आनी तो आयज ऑन द स्पॉट सांगच्या पयलीं घेवन येयलो. सो म्हाका लागून तें खूब व्हडलें सरप्रायज आसलें. सो शिवम प्लीज बरें केलें तुवें हाडून, आनी थँक्यू म्हणटा तुका हांव, कारण हांवें चिंतूंक नासलें यार तूं मिकीक घेवन येतलो म्हणून. सो ह्या ब्लॉगान तुका हांव थँक्यू म्हणटा. सपोज तूं पळयता आसत जाल्यार खरेंच थँक्यू. आनी मिकीक पळोवन हांव खूब इमोशनल जालें आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की मिकी येयलो, खूब दिसांनी येयलो म्हणून. सो गायज तुमकांय बीन दाखयता मिकी एक्चुली आसा कोण. आनी हांव तेजे न्हू खूब क्लोज असलें, खूब खूब खूब. सो पळोवन घेया, तुमकांय बीन दाखयता मिकी कोण आसा तो. आनी म्हाका होळयेक हे सरप्रायज गावले, ताका लागून शिवम तुका थँक्यू. सो चला, आनी धुळवटूय पळोवन घे आमची. तू राव चपाती ते राव सावकाश का कितल्या दिसांनी येयले रे. राव बिस्किट हाडते आता राव रे. हा विसरांक ना म्हणून देवलो गाडीवर तो डायरेक्ट धावत येयलो. वैसा त्याचा झपकून हात धरल्यान माझं घर हेने तेन्नाच्या आतां घालीत नाही तेका असं. हरशी आम्ही अशें दी न्हू तेका घरा कडेन वचप. सो गायज हो आसा तो मिकी. हो आसा म्हाका लागून भरपूर स्पेशल. हो मुमेंट खूब खूब स्पेशल आहा म्हाका लागून. ह्या मुमेंटाक लागून हांवें खूब वेट केला आनी तो फायनली आयज म्हाका मेळपाक येयलो. थँक्यू मिकी. सो फ्रेंड्स आता न्हू शोभेकार चालूच येतले, कंटिन्युअसली येतले. त्याच्या पयलीं मम्मी म्हाका एक ऑर्डर दिवन गेला, हे कंप्लीट करून दवर आपण येवच्या पयलीं म्हणून. आनी तेव्हा करूंक जाय नाल्यार म्हाका मम्मी तापयतली. आनी तिने कितें सांगलां जाणा म्हाका कंप्लीट करून पुरयो काडून दवर म्हणून. सो तें हांव कंप्लीट करून दवरता, कारण मागीर फूल बिजी उरतले आमी. तेच्या पयलीं हांव एक करून घेता. सो गायज चला पुरयो करया आमी, पुरयो. तुम्ही बीन येत म्हाज्या पुरयो करू, कारण आयज होळी आसा, कितें तरी स्पेशल आसूंक जाय न्हू. सो ताका लागून चिकन आनी पुरी स्पेशल आसा आयज आमगेर. सो चला ते पुरयो करया, पुरयो. हांवें पीठ मळून घेतलें आनी हे न्हू बॉल्स अशे करून घेतले, कारण हे न्हू हांव जे पुरयो आसा न्हू ते मशिनान करतले, कारण फास्ट जातले ताका लागून. सो हांवें अशें करून घेतले. सो चला फटाफट करून घेवया हे.
गायज आमच्या आतां रोमाट येयल्ले आसा आनी आमी रोमाट पळोवपाक वयता हांव आनी मम्मी बीन येयली ती तुमकां हाय करता सो आमी आतां रोमाट पळोवपाक वयता. काय झालं तरी फ्रॉक जाम सो काय आम्ही आता पुढे वयता. बस मरे उठले कित्या काय ती बाहेरची जरा काय नाही वर्षान एकदा कलर
करतात आणि शेंगदाणे जाल्ले हा लोकांचे ते बीन खातात. सध्या शेंगदाणो रेडी आसा आमची. आता खाऊ वयतली घरा वयतली मगे सो कांयच पहिलोच या वर्साचो पहिलो शेंगदाणो. आमचे रोमाट मळ्यान गेले तसे आम्ही घरा वयता कारण मळ्यांसून गांवान फिरत फिरत आमच्या घरा येतले. सो आम्ही चितले घरा वचपाचे म्हणून आनी घरा वचपाक भायर सरली आतां कारण रोखडेच रोमाट म्हणटात ते आमच्या घरा कडेन येतले. सो गायज हांव तुमकां डायरेक्ट घरा वचून मेळटा. घरा कडेन येवन आमी तळयेची तयारी करपाक लागली आनी हांगसर मम्मी रांगोळी घालताली कारण आतां शोबयकरांनी तळी व्हरपाक येवपाच्या. तळी म्हणजेच जे दिसता तुमकां नाल्ल तांदूळ आनी फुलां तेका तळी म्हणटात. सो ते पयलीं धाल्याच्या मांडार वचून आमगेर येतले तेज्या पयलीं आमी तयारी करून रेडी रावल्ली बरी. आमच्या काल दिल्या आयचो ब्लॉग हांव हांगाच कवर करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. इवन कमेंट करून सांगा म्हाका की आमचे रोमट कशें कितें आसले. सो परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करून तुमचे सगळ्यांचे. बाय बाय.